तिसऱ्या मांडवीच्या पुलाचे काम चालू असताना शुक्रारा दनपरा अकस्मात एका खांब्याक उजो लागलो। कंस्ट्रक्शन पावर केबलाचे शॉर्ट सर्किटाक लागून खंय हो उजो लागलो। फायर ब्रिगेडीन घेवन उजो पालयलो। जीएसआयडीसीन कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान डिटेल रिपोर्ट मागला। आमकां पणजे फायर स्टेशनाक 14 आणि 13 मिनटान कॉल आयले। ऑन द स्पॉट आमी गाडी टर्न आउट केली। वाटेक सगळे ब्लॉक आले तरी आमी ब्लॉक क्लियर करून पोलिसांनी सपोर्ट केलो। आयले आनी पयले जाल्यार एकदम व्हडल्या टॉवरार वयल्या टॉवर नया ब्रिजाच्या टॉवरार उजो पेटला। सो आमचो वयलो जो मॉनिटर म्हणून आसता तेतून आमी उजो पाडलो कित्याक रेंज भरपूर पयस आशिल्ली आनी ते फूल टाकी मारून रिजर्व मातशें थोडो स्टॉक आयला रावला। सगळे मारून आमी उजो पालयलो आहा। ऑलरेडी क्लियर आहा। 4 जाण मनीस आसले थंय। उजो जेन्ना पालयल्या उपरांत तांकां देंवपाक मेळना ते तेंचे डेथ जातले आसले उजो पालोवंक नासलो। सो उजो पालयल्या उपरांत ते देंवल्यात आनी आतां सद्या सेफ आहा सगळें। इतल्या पोजिशन आमी सांगूंक शकना कॉज ऑफ फायर कितें आहा तें, कित्याक आमी चड पयस आहा न्ही। आमचे जे सुपिरियर आसताले ते मागीर डिसायड पळयतले खंय कित्याक खातीर उजो पेटला तो ते चॅक करतले मागीर तुमकां सांगूंक शकता। कांयच कळना डिस्टन्स चड पयस आसल्या कारणान आमी पळोवंकूच शकना वचोंकूच शकना न्ही थंय न्ही। ह्या पुलाचेर एक अपरकीत जायत आसा। पयली एकलो कामगार वेल्डिंग करतना भाजून सोंपलो। उपरांत क्रेन पडली आनी शुक्रारा घडला ते तिसरे अपरकीत। जीएसआयडीसीन कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान उजो कसो लागलो ताचेर डिटेल रिपोर्टूय मागला। आयज दनपरा एक मायनर फायर इन्सिडंट जाल्लो। म्हणजे आमी जो हेजियन क्लॉथ म्हणजे आमचो साक जो आसता तो आमी क्युरिंगाक ताका रॅप करता। म्हणजे पियर 33 जो आशिल्लो म्हणजे आमचो मांडवीच्या पणजे सायडींतलो तिरार आनी त्या साकाचेर म्हाका दिसता कितें आयदर वेल्डिंगाची गॅस कटिंगाची ठिणगी पडली नाजाल्यार शॉर्ट सर्कीट जालां आसतलें आनी थंय ताका उजो पेटलो। एक मायनर फायर इन्सिडंट आशिल्लो पूण एक आमच्या फायर डिपार्टमेंट आनी पुलिसेन एक कमेंडेबल जॉब केलें। म्हणजे एक पीक ट्रॅफिकान पसून तांणी एक बरे भशेन ती परिस्थिती हाताळ्ळी। दो इट वॉज अ मायनर इन्सिडंट जीएसआयडीसीन एक ताजेर इन्क्वायरी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मागल्या। कन्सल्टंटाकय सांगलां की डिटेल हाजेर रिपोर्ट जाय म्हणून। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मडगांव होलसेल नुस्त्याच्या मार्केटाची गेट उक्ती दवरची म्हूण रापणकारांनी इशू केला। ती वचून एसजीपीडीए चेअरमॅनाक मेळ्ळी। सध्या खंय फांतोडे 4 ते सकाळी 11 मेरेन गेट उक्ती आसता। रापणकार म्हणटा तांकां नुस्तें स्टोर करपाक त्रास जाता। नुस्तें खपोवन ते भायर ये मेरेन खंय गेट उक्तीच दवरची। होलसेल मार्केटात नुस्तें विकपी रापणकारांक 11 भायर काडटात। आता आमगे भुरगे रापण दवरूंक गेले ती रापण चिकला बोता वयर काड म्हणल्यार इकरोर जाताय 12 आम नुस्तें हाडटाय एक 10 पान नुस्तें पडलें जाल्यार आम कितें करतली ते 10 पान नुस्तें आम कितें करतली जेल घालपा आमकां पजिना ते इकून तांदूळ भुरग्यांक घालपा जाय ओडपी येताय गरीब लोक ते आमकां 200 रुपया मेळ्ळ्यार ते हॅपी ना ते हाली ना रापण दवरनाय कळ्ळें तुमकां। आमी आमकां कसलो चान्स ना आतां आमकां बरें आतां तुमकां रे दिसूय बाजार उक्ते आसता रे बाबा हांव मेंगलोर बाजारान भोंवल्या कारवार बाजारान भोंवल्या सगल्या सिटी हांव बाजारान भोंवल्या म्हणल्यार एसको गेट बंद दवरना आमकी चोरां आम भायल्या आतां न्हू तुमच्यान जाता एक पुलीस दवर थिंगा भायल्या येना काय मू नाल्यार पुलीस दवरना जाल्यार हांव उब रावतां हांव दाबाबाद रावतां। हांव भितर येना काय लोक येता पब्लीक म्हणगे मागीर तुम भितर गायली आमकां 70 आनी 8 वर्सां हांव कोलवा आसूं बिल्ला नुस्त्या चोलान हाडयताली इतू आमी पयस काडल्याय। सकाळी 4 ते 11 फिशरमॅना कडेन टायमिंगाचें नुस्तें पायना तांकां केन्ना नुस्तें मेळटा तेदो ते येतले तेदो ते इकतले। नोबडी कॅन डिफायन देअर मार्केट टायमिंग्स। मुज्यान तुका सांगपाक बाबा तूं सकाळी 10 तूं सांजेच्या 4 आम हारी आम जेदो नुस्तें मेळटलें आम तेदो मार्केट येतले आम तेदो इतले। आतां आमी तुमकां चेअरपर्सन सांगलां की जे पर्यंत तूं आमगे सेटलमेंट करना ते पर्यंत तूं गेट बंद करपाक आनी शी इज अग्रीड। ते म्हळ्यार 11 तारखेर आमी टायमिंग दिला 11 तारखेर तुमगे जे कितें मुद्दे आहाय इश्यूज आहाय ते तुमी डिस्कस करा
आनी मागीर तुमगे सेटलमेंट करूया म्हणून. So till then I told her that she cannot send policemen, she cannot close the gate. 11 जानेराक मिटींग घेवन कितें तें थारायता म्हूण SGPDAच्या चेअरमॅनान तांकां सांगलां. We had put the gate so that there won't be any retail. Our main thing is the retail should not be sold in the wholesale fish market. So you put 2 gates then? Yeah, we had, after a certain time we had closed the gates because it's not right that the retail is being sold over there. So, but it is causing some sort of some sort of disorders in their wholesale fish market, fish vendor, the Rampon cars. Yeah. So we have decided to have a meeting with the MMC also and the Rampon cars and us, okay, together on the 11th. So till then we'll come to a decision. Till then we will keep the gate open and then we'll come to a real decision what to do with the timings and things like that. प्रुडंटा खातीर सावेव डायस. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.